सरकारी नोकरेचे हायस दाखवून लोकांक लाखांनी रुपयांची तोपी घालपी पूजा नायक प्रकरणाक आतां वेगळे मोडण आयलां. ह्या प्रकरणात दुबावीत आशिल्लो फोंडे केरीचो सरकारी कर्मचारी श्रीधर सतरकरान गळ घेवन आत्महत्या केल्या. लोकांक तोपी घालपाच्या प्रकरणात पुलिशेन 2 फावटी आपोवन ताची चौकशी केल्ल्याचें सुत्रांकडल्यान कळटा. तशेंच ताचे कडेन आशिल्ली स्कूटर खंय पूजा नायकाच्या नांवार आशिल्ल्याचें कळटा. सरकारी नोकरेचे हायस दाखोवन तोपी घालपी पूजा नायक हेंचे जे प्रकरण आसा हे प्रकरणात आयज एक मोठी बातमी अशी भायर सरलेली आसा. श्रीधर सतरकर हो फोंड्या केरी वाठारांतलो रावपी आनीक हेचेर पुलिसांची इन्क्वायरी चालू आशिल्ली आनीक जेन्ना पुलिसांनी हांकां खुबशी अशी विचारपूस केली तेन्नाच्यान श्रीधर सतरकर हो जो आसा तो बेपत्ता आशिल्लो आनी आयज कुंकळे म्हाड्डोळा हांगा तेणें आपलो गळफास दिवन जीव दिलो आनीक तेजी बॉडी मेळिल्ली आसा आनीक हेचेर पोंडा पुलीस जे आसा तो फुडलो तपास करता आनी ह्या प्रकरणात आनी कोण कोण अशे फुडें भायर सरतात आनी कोण कोण अशे हितून सामील आसात हेचेर मोठी अशी चौकशी सद्याक चालू आसा. अशी ही एक आयची अपडेट आसा. तेणी गळफास दिवन जीव दिलो. सरकारी नोकरेचे हायस दाखोवन पयशे लुटपाचें प्रकरण सामकें संवेदनशील जावन आसा. ताका लागून पुलिशेन संवेदनशीलतेनूच हे प्रकरण हाताळचें अशी मागणी काँग्रेस फुडारी एल्विस गोमसान केल्या. आयकात ताचें म्हणणें. आयपॉम स्कॅम म्हणिल्लो आनी आतां सद्याक अशें आयकूं येता की एकट्यान तातूंत भितर आशिल्लो ताणें जीव दिलो म्हण. तूं कितें म्हणपाक? हांवें तुमच्या चॅनलाचेर 2च दीस जाले हें उलोवन सांगलेलें की एका प्रकारचो व्यापम स्कॅम म्हणून, कित्याक मध्य प्रदेशान कितें जाल्लें ती आमकां सगळ्यांक खबर आसा. कितल्या मोठ्या प्रमाणान हो स्कॅम जाल्लो आनी रिक्रुटमेंटा भितरच स्कॅम जाल्लो. थंय जवळ जवळ 100 लोक मेल्ले आनी ऑफ द रेकॉर्ड सांगलेलें, म्हणजे इंडिकेशन दिल्लें की व्यापम स्कॅम सारकें हांगा जावं नये. हांव कोणाचेर एटॅक मारिना आनी सरकाराकूय हांव कांय म्हणूंक सोदिना ह्या टायमार. कित्याक जाणा, हो मॅटर इतलो सेन्सिटीव की इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीज ज्यो आसा खरें ताणें म्हणजे एक सेन्सिटीव नेचर दाखोवपाक जाय आपलो. आनी जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन करता तेन्ना अशें रफ हँडलिंग जावपाक जायना. गरज पडल्यार इवन सोशल वेलफेअराचे वेलफेअर ऑफिसर सुद्दां घेवन हें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कित्याक चड करून हितून एकटोच कोण तरी इनवॉल्व ना. हे जशे दीस गेले आनी खरेपणी जर इन्व्हेस्टिगेशन जालें जाल्यार ताचो स्कोप खूब वाडटलो. दीस कूड स्नोबॉल इनटू अ मेजर कंट्रोवर्सी. आनी हे सेन्सिटीव नेचराचें काम आसल्या कारणान, लोकांचें लायफ हितून इन्वॉल्व आसल्या कारणान सामकें म्हणजे बरें शांत मनान हें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता.